पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. पवित्र बापा, तुझे येवजणे प्रमाणे तुझ्या पुताक जेजूक आमचे सोडवणे पासत धाडलोय. ताणें आमच्या पातकां पासत कुरीस घेवन आपली यात्रा केली आनी शेकी आमचे सोडवणे पासत आपल्या जिविताचो त्याग केलो. आमच्या गोंयच्या दोन प्रांतांत 5वी भारताची यात्रा करून प्राचीन काळ फुडें व्हरता. हे यात्रेंत भाग घेतल्यांच्या जिवितांत फावो ती नवसोरणी जावं आनी आमच्या सोम्या जेजूच्या कश्टांची जाणविकाय मेळूं. ही यात्रा आमकां सगल्यांक सोडवणेची जावं म्हूण मागता. तेच आमच्या सोम्या जेजू जो पवित्र आत्म्या वरवीं जियेता आनी राजवट चलयता सासणाचे सासणां. आमेन. गायक घेवया A5 पेज नंबर 3 A5. भुरग्या बोगलीन सोगल्या गायन करून येता, विस्वास दवरून येता, बापा मुखार येता, आत्म्यान सोतान बापा पोसूंक येता तुका, आत्म्यान सोतान बापा पोसूंक येता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयची मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या रोझादा फेर्नांडीस हिच्या आत्म्या पासत, आनी दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ली जासिंता फेर्नांडीस हिच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया डायगो फेर्नांडीस आनी फामील आपली बरी भलायकी पासत मागूंक लायतात, तांचे पासत मागुया. आनी हेर सगळीं जीं कोण बरीं नात, हॉस्पिटलांनी आसात, घरांनी आसात, भलायकी बिगडलेली आसा, तांकां सगल्यांक देवान पेकोवणेचो हात लावंक तांचे पासत मागुया. खेरीत भाशेन मागुया टर्की ह्या गांवांत ह्या देशांत कालच्या दिसाक 3 अर्थक्वेक घडल्यात आनी मोठ्या प्रमाणाचे सुमार 3000 लोक सोंपून गेला, मेजतात आजून पासून. खेरीत भाशेन मागुया ह्या लोकां पासत जे कोण बेघर जाल्ले आसात, जायतीं घरां बिल्डिंगां मोडून जायते जाण बेघर जाल्ले आसात, ह्या लोकां पासत खेरीत भाशेन मागुया तांकां फावो तो आदार मेळूंक आनीक ह्या वायटांतली देवान तांकां निवारूंक. आनी तेच बरोबर मागुया हें सगळें जें कितें घडटा, जें सृश्टी परतून आमकां दिता तें पळोवन आमी मनशांनी सुदरूंक आनीक जें कितें आमी सृश्टीक वायट करता तें वायट करपाचें वो सृश्टी लागीं खेळपाचें आमी बंद करूंक मनशांक आमकां आनी आमच्या वडिलांक ही कृपा आनी जाणवाय दी म्हूण आमी हे भेटेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं. मोगाच्या भाव भयणू केद भाशेन देवाक कारकां दिवया. देवाक दिनवास ह्या दिसा पासत वेळा पासत आनी आयज आमी केद भाशेन भाग्यवंत गोंजालो ग्रासियस आज परब समरमता. तो भाव ताचो एक नमुनो कसो, तशेंच दुसऱ्याक एक बरी देख जावन गेलो. तर आमी आयज हे मिसा भेटेन वांटो घेत आसतना केद भाशेन ताची बरी देख घेवया, ताच्या भावताची आनी ताच्या बरेपणाची. हे मिसा भेटेन वांटो घेता आसतना केद भाशेन जोण एकल्याची पातकाची आमी दूख दवरिया.
आनी सगळ्यां बारबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पळयता देवाक आनी तुमकां बाब भयणो मोसगण्यान सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडावन सारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायती प्रार्थना केल्यात. हो म्हजो प्रात, हो म्हजो प्रात, हो म्हजो बोर प्रात. पासत भाग्येवन सदांच सांकवार मारी सगळ्यांक देवतान भोगता आनी तुमकां बाब भयणो आमच्या सोयस्पार देवा लागीं विनोदकात प्रार्थना मागता. सोर पळयता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर बोलविस्ट सोर्वेस्परा सोमेस भाग्यवंताची गोठाय तूं. भाग्यवंत गोन्साल ग्राशियस पॉल मिकी आनी ताच्या सांगत्यांक रोगसाक्षाचे वाटेन सोम्याचे कुर्साचो पाटला करूंक तुवें आपयलें आनी तेच वाटेन सासणीक मोहिमेक पावयलें. तांची खालती विनवणी मानून घे आनी तांचे वरी कुर्साल्या सोम्याचो पाटला करूंक आनी मरो पर्यंत भावार्थ सांबाळून तुका विस्वाशी रावंक तुजो देवीक आदार आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुताची उदेशी तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूर चलयताय सासणाच्या सासणाक. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, सगळ्या वस्तूंनी आमी देवाचे सेवक म्हूण दाखयता. कोश्टां दुखींनी अडचण्यांनी आल उपद्र्यांनी आमचेर जेरमोण मारलें तेन्ना, आमकां बणकुणीन घालें तेन्ना, आमचेर कोलपलें तेन्ना, तशेंच वावरा कोश्टां मदें उजागरून आनी उपास आमकां करूंक पडलें तेन्ना आमी तीर रावल्या. सादे मनान, जाणवायेन, मामतेपणान, बोलेपणान, पवित्र जिणेन, अस्सल मोगान, सोत उलोवन आनी देवाचे पदवेन आमी चल्ल्या. दोनूय हातांनी प्रामाणीकपणाची हातयारां घेवन आमी झुजल्या. मान तसो बेमान, बेआब्रू आनी आब्रू ही आमची गोट. आमी सोत उलयता आसतनाय आमकां दोंगी कशे आनी सगळीं आमकां अळकतात आसतनाय आमकां अनवळखी कशे दवरल्यात. तशेंच मरणाक पावयलोले पूण आमी अजून जिवे आसा. आमकां मारल्यात, बडयल्यात, तरूय आमचेर मरणाचें फर्मोण पडूंक ना. दुखी बरीत तरूय आमी सदांच संतोश बरीत. गरीब तरूय जाणट्यांक ग्रेस केल्या. आमचे लागीं कांय ना म्हूण आमकां दवरल्यात, तरूय आमचे लागीं सगळें आसा. देवाचें उतोरें. देवाचें मोड उपकार. आमचो जबाब. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सगळीं म्हणुया. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. हांव तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हजे दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक न्हय. सर्वेस्परा तुवें म्हजो म्हूण नरकांतलो वाटायलोय. फोंडान देंवयलोलें मोदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान गोठाय दिली. जबाब. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग किनां भितर नाच जाता पूण ताचें बोलेपण जिवीत भर तगता. जोरी रात काडली दुखां घोलोवन तरी फांत्या पारार संतोशान उल्हासता. जबाब.
आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्परा म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कोर, म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुकांत रोण्यांत काडटलो दीस, तुज्या आदारान आतां उठ्ठां नाचतां. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो नितेकाली. जबाब, आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. उद्गार. आमच्या सोम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भोस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण पर्जो लायलें. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, मनशां ताय शिरूक रावात, ते तुमकां धरून धर्म सभेन व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जल्मण मारतले. म्हजे पासत राजा पातशाया सोरे ताच्या आनी अणभवात्याच्या फुड्यांत तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतून नाकात, कित्याक उलोवंक जाय तें तुमकां ते घडयेर कळीत जातलें. कित्याक उलयतले तें तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उद्देशी उलयतलो. जेविशी मारूंक भाव भावांक आनी बापूय पुताक धरून दितले. पूत धुवो आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत थीर रावत तोच तारण जोडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. मोगाच्या भाव भयणो, आयज आमी बागयोन गोन्साल ग्रासियास आयज ताची आमी परब समरमता. आनी हो बागयोन आमच्याच देसाचो पयलो बागयोन म्हूण वरतता. बॉम्बे शार वसाय हांगा ताचो जल्म जाल्लो आनी ताची आवय एक इंडियन आनी बापूय एक पोर्चुगीज जावन आसलो. म्हणटच ताच्या जिवितांत सदांच हो भावात वाडलो की आपूण एक दीस सदांच दुसऱ्याक बरी ती गोवाय दितलो, बरो तो भावात हांव दुसऱ्यांक दिवंक वावुरतलो. आनी ल्हानूसतावन ताच्या मनान ताच्या काळजांत हो जीव आसलो की हांव जेजू क्रिस्ताचो पाटलावदार जातलो म्हूण. आनी जेन्ना ताका दिसलें की हांव बरो वावर फुडें वतलो म्हूण, तेन्ना ताणें जेजूइत ह्या संस्थेन भरती केली आनी चिंतलें की आपूण दुसऱ्याय गांवांत पावतलो, वेतलो आनी हो भावात परगडटलो. तो जपानच्या गांवांत गेलो आनी थंयसर एक कॅटिकिस्ट कसो तो वावुरलो. पूण जाय तो तेंप तो ह्या जेजूइत संस्थेंत उरोंक ना. ताणें शिकी फ्रांसिस्कन ऑर्डर हातूंत तो भरती जालो आनी त्या उपरांत तो यादनीक जालो. आनी केद भाशेन जाय तो वावर ताणें दुसऱ्या गांवांनी दिलो. आयज ताची आमी परब समरमता. केद भाशेन ताचो भावात आमी वाखाणटा. न्हयच फकत ताचें जिवीत पूण ताच्या सांगात्या वरवीं ताणें भावात दुसऱ्यांक परगटलो. आनी त्या पासत आमी आयज भाग्योन
गोंसाल ग्रासियस आनी ताची सांगाती म्हूण ही परब समारंभता मोगाच्या बाब भयणो आयच्या शिवोतमान आमी आयकलां जेन्ना जेजू म्हणटा तूं जेन्ना म्हजो वावर फुडें वतलो जायते कोस त्रास तुका आडकोड्यो तुका तुज्या जिवितांत भितर सोदतल्यो आनी ते आमी भांगयो गोंसाल ग्रासियस हाचेय जिवितांत पळयता की ताच्याय जिवितांत जायत्यो आडकोळ्यो आयल्यो जेन्ना तो एका याज्ञिका बारबर फादर साबस्त्यान हाच्या सांगाती वरवीं तो वावर करतालो ताकाय जायतो त्रास पडटालो आनी ताकाय हो पाद्री जायतो त्रास दितालो म्हणटूच कित भाशेन पळयता हांव की जोण एकल्याच्या मनशाच्या जिवितांत जायते कोस त्रास आडकोळी येतात जेन्ना फिरगोजेचो वावर आमी कोत्ता जावं दुसऱ्याक बॅट करूंक वेता दुसरो कांय कोणूय ना कोण कितें ना कितें म्हणटाच म्हणटूच आमी आमचो हो बरो वावर फाटीं दवरूंक फावना जेन्ना हांव एक PPC मेंबर कसो वावरता जेन्ना हांव एक फाब्रिका मेंबर कसो वावरता जायते लोक गोडे आमकां तोंडार मारता आसतलो आमच्या फाटल्यान उलयता आसतलो तो सदांच त्याच फिरगोचेन पडलेलो आसा ताका घराचें कांयच पडलेलें ना वा ताका दुसऱ्यांचें कांयच पडलेलें ना हे भाशेन आमचे गोडे कांय पावटी लोक उलयता जायत पूण आमी भिवंक फावना कित्याक जेजू म्हणटा जें तुका कोण उलोवंक दिवंक जाय तें सगळें तुका पवित्र आत्मा दितलो आनी तुवें भिवंक फावना कित्याक तूं म्हजो वावर कोत्ता तूं म्हजो पाटलावदार जावन आसा मोगाच्या बाब भयणो ह्या मिसा भेटेन वांटो घेता आसतना कित भाशेन आमकां जोण एकल्याक तीस करपा बोळ मागुया की आमी सदांच हो जेजूचो वावर बऱ्या मनान बऱ्या भावार्थान आमी जे बागेवन गोंसाल ग्रासियस हाणें केलो तसो आमी आमच्या जिवितांत करूंक आमी वावरुया तर ह्या मिसा भेटेन जोण एकल्याक आमकां तीस करपान बोळ मागुया गायन घेऊया C21 पेज नंबर 37 C21 कितें घालताय त्या उडया कितें घालताय ते काशी या पिपावाच्या कितें वेली तो बोलताय म्हजो Stałcia darpadem ketleńtą wielka pedyta, gdzie mi tyle mojsza trzeba brankiata, gdzie ta są rozatolo. Stałcia darpadem ketleńtą wielka pedyta, gdzie mi tyle mojsza trzeba brankiata, gdzie ta rozatolo. म्हज्या बाबीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पदा देवापाक पांता तसलें जावन मागात प्रार्थुया भोव पवित्र बापा तुज्या भाग्यवंत रॉक साक्षाच्या गोंसाल ग्रासियस आनी ताचे सांगाती उगडास करून ही देणी आमी तुका समरमता ती तूं दयेन मानून घे आनी तीर भावतान तुजें नांव उच्चारून तुका साक्षी दिवं ह्या बलिदाना वरवीं आमकां घोटाय दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं
आमची काळजां बारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासनाच्या देवा सोर काळयान सोर उताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योन कॉन्साल ग्राशियास जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोटाय कोत्ताय आनी अशें तांचें वसोकतायेंत क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुज्या बोळ संपूर्णायेन पडसोळयताय देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता संवसार बोला तुज्या वयवा सर्गेंत तुका सोय सोय सर्वेस्पाचें नांव तुका सोय सर्गेंत तुका सोय सोय बापा खरोच तूं सगल्या पवित्रपणाची चोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परेन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणी कोराचें रोगोत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावाताचो गुटपूर कोटिया सुम्या जेजू आमी हो उडो घेता आनी एका इतले पियेता इतले फावटी तूं वैभवा येसोर आमी तुजें मरण परगोडटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनो जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो सोडून चिकाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक की तुमचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिका वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनो जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या आबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळचोळीत तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार माय देवाची माय सांगती तिचो पती बागेवन झुजे बागेवन दोन दुता आनी सोडकान कामानोल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडूंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आमी धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सगळींच्या जें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपडो इकरायस आमकां दी आनी आमचे इस्कले आमकां शिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तानेक पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोस आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुंदर जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशें उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतले सुटोय आनी सुरकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पुणच्या पवित्र सभेच्या बावताचेर दिश्ट घाल आमचे कुशेपणांका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेतान राजोर चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सुद्दां घाल तुमचे सव्य आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिरे तू संवसाराचे पाप काडटली आमची कपूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटली आमची कपूत कर देवाचे शिरे तू संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान सगळी सुभागी सुम्या देवाचे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उजवाड म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन आमचे सोशी दीस रातला आमकां सांबाळ चलयता ताचे बगोरे कोणा आसा सोपून प्रिती करतलो आपलो सांगात आमकां दिवा वागतो देवीक मोगाचो ताचे बगोरे कोणा आसा सोपून प्रिती करतलो आपलो सांगात आमकां दिवा वागतो देवीक मोगाचो प्रार्थया सोर बलिश्ट आनी भोव मोगाळ बाप देवा
खुर्साच्या गुटाची जाणवाय तुज्या रोगसाक्षां उद्देशी विचित्र तरेन तुवें उगडापी केले आनी खुर्सात जेजून भेटयल्ल्या योजनाची गोठाय ह्या संस्कारांत तुवें आमकां दिले. हे गोठायेन विस्वाशीपणी ताचो पाटलाव करूंक आनी पवित्र सभेन समेस मनशाचे सोडोवणे खातीर सगळे उर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव खोचावंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर्पदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. गायन घेऊया F3 पेज नंबर 86. F3. देवांका जाय देवाक चोड मागता.